नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेता आणि दीप्ती काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळया चमकेल खबरो बाणावले आणि कोलवा दर्यात बुडल्यो नुस्तेमारी करपाक गेल्ल्यो बोटी लायफगार्ड्सांनी दोनूय घडणुकांनी बेगोबेग धांव घेत 28 जणांक केले साल्वार. सावले धरणां सयत सगळी धरणां फुडल्या सप्तका भितर भरतली मंत्री सुभाष फळदेसायची म्हायती. गोंयच्या नागरिकांनी आपल्या बोरवेलांची संबंधित प्रशासनाकडेन बेगोबेग करची नोंदणी नाजाल्यार घालतले दंड मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांची शिटकावणी. तोरच्या शिटयेवण्यार फोडलो डेकोरेशनाचो गुदाम भितर आशिल्ले 2 लाखांचे सामान फारायले फुडलो तपास सुरू. फुडल्या 4 दिवसां खातीर गोंयांत पडटलो गोग्यांनी पावस. 28 ते 31 जुलय मेरेन जारी केला येल्लो अलर्ट. पावसाक वादळी वाऱ्याचो मेळटलो सांगात हवामान खात्याचो अदमास. आणि फुडल्या 4 महिन्यात तयार जातलो ऑटो मेट्रोचो डीपीआर. सुमार 3000 कोटी रुपयांतलो खर्च सांगता मंत्री सुभाष फळदेसाय. आता खबरो विस्तारात. गोंयच्या पावसात आदीच दर्या चड खर आसता तातूंत नुस्तेमारी करपाक गेल्ल्यो बोटी बुडपाच्यो घडणुको वाडत आसा. बाणावले आनी कोलवा दर्यांत 2 वेगवेगळ्या घडणुकांनी 28 जणांक लायफगार्ड्सांनी साल्वार केले. बाणावले 13 जणांक घेवन वचपी नुस्तेमारी बोट हुमतली तर कोलवा दर्यादेगेर 15 जणांची नुस्तेमारी बोट उदकांत शिरकली. दोनूय जाग्यांचेर लायफगार्डांनी बेगोबेग धांव घेत सगळ्यांक सुरक्षीत सुवातेर हाडले. पाद येताली हांव बी पॉयंटरच आसलो. हांव पयलीं ती 5 वर्सां जाता हांव जेस्की आमची उदकां जातली जेस्की तेंच्या लागीं येयली रेस्क्यू केलो. हांवें सायटीक जर मॅसेज दिली रेस्क्यू करूया. बेतलबाटी बेतलबाटी कोलवा बेनाली सगळे येयले आनी आमचे सगळे लायफगार्ड म्हणून आमी सगळे तेंकां रेस्क्यू केलो. कितले जाणां रेस्क्यू केले असले कितले आसतले? 15 जाण आसले. पण कोणाक काय जालें ना? ना सगळे ओके. तुमचे कितले लायफ गार्ड असले हे काम करपाक? लायफगार्ड आमचे टोटल 8 जाण. 8 जाणांनी तुमी तांकां रेस्क्यू केले. 8 जाण रेस्क्यू ऑपरेशन. ओके. कितें दिसता ह्या हेजेर मातशें दर्यो रफ आसा न्हू मातसो? दर्यो सध्या रोग आहा मोठी येता पण हेजे खंय तरी मातशें कंट्रोल आसपाक जाय. मातसो कंट्रोल आसपाक जाय कित्याक वेळ मोठी आसतना शक्यतो मातशें रिस्की आहा. तुजें नांव कितें? माझे नाव शंकर लक्ष्मण पर्येकर. आयज सकाळी 2 वेगवेगळे इन्सिडंट म्हणजे एक कोलवा आणि एक बाणावले हातूंत भितर 2 बोटी एक बोट टर्न जाली आणि एक बोटीक उदक भरलें. हांकां दोनूय बोटींतल्यान फिशरमॅनाक लायफ गार्डांनी रेस्क्यू केल्ले आसात. कोलवा जवळ जवळ 15 वर्कर आशिल्ले फिशरमॅन जे आशिल्ले ते आशिल्ले तांकां लायफ गार्डांनी रेस्क्यू केले. तातूंत भितर ती बोट ल्हारा भितर सांपडली व्हडली आनी तातूंत तडेर पावपाक उदक भरलें आनी ती बोट बरे भशेन तांणी सेफली तडेर हाडली म्हणजे देगेर हाडली. त्याच बरोबर बाणावले जी बोट पडटली त्या बोटीक 13 सुमार फिशरमॅन आशिल्ले तांकां ते वर्कर जे आशिल्ले तांकां लायफ गार्डांनी जगात रेस्क्यू केल्ले आसात. सेफली रेस्क्यू केल्ले आसात. कोणाक कांय इंजरी जाली ना. पूण सद्याक हे इन्सिडंट जे आसात बोटी परतुवपाचे हे चालूच आसात. हे 3 दिसां भितर हो की आतां तिसरें इन्सिडंट जाल्लो आसा. हाजे पयलीं सनसेट बीच बेतलबाटी हांगा जाल्लो आनी आतां बाणावले आनी कोलवा अशें जाल्लो. म्हणजे थोडो मातसो दर्या रफ सो आसा आनी आपली सेफ्टी पळोवपाक जाय हेंय मातशें घेवपाक जाय. पूण सेफली तांकां आनी जे लायफ गार्डांनी जे दोनूय बिचाचेर तैनात आसात तांणी रेस्क्यू केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर कोलवाच्यान हांव गौरव गंगूबाकर. गोंयांतले सावले धरणां सयत सगळी धरणां फुडल्या सप्तकां भितर भरून व्हांवतली अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. गोंयांत पडपी समाधानकारक पावसाक लागून उदकाच्या सांठ्यांत वाड जाल्या. येवपी काळात उदका पुरवणे विशीं कसलीच अडचण येवची ना असो दावो मंत्र्यान केलो. तशेंच उदकाचो उणाव टाळपा खातीर उदकाची गळटी आडोवप उदक वांटोवप अनधिकृत बांदकामांक परवानगी दितना उदकाचो योग्य विचार करप गरजेचें आशिल्ल्याचें मंत्र्यान सांगलें. आता ह्या दिसांनी बरो पावस पडलो आसा आनी आमी पळयतात की इट हॅज रीच टू 93% ऑफ इट्स 100% जावपा खातीर आनीक 7% आसपाक जाय. असोच जर पावस पडलो आमी आतां पडटा तसो जाल्यार म्हाका दिसता की एका आठवड्या भितर ओवरफ्लो जातलें. आनी एक फावटी ओवरफ्लो जालें वी हॅव रीच टू दी ऑप्टिमम.
मागीर जें आसा तें ओवरफ्लो जाता ती कंटिन्यूस टील नोव्हेंबर आमकां अशेंच जाली जर जाय जाल्यार फुडलो साठो आमकां फुडल्या वर्साकय आमकां उदक मेळटलें कळ्ळें न्ही ओवरफ्लो जावप हें अत्यंत गरजेचें ओवरफ्लो जाले नंतर कितलोय पावस पडलो म्हणून काय आमी स्टोर करपाक शकनात सो आय बिलीव इन ऑल अक्रॉस दी गोवा ऑल आवर रिजर्वयर्स हॅव कमिंग टू इट्स फूल हें एक आठवड्या भितर सगळें फूल जातलें सो इट वील टेक केअर ऑफ आमचे परत मे म्हणटा our requirement of water is 700 MLD and we have 700 MLD. However, there are some leakages. It's because of that the water amka pauna. We are trying to fix the leakages. Now this year तुम्ही पहिले आसा in the month of May पहिले सगळे कडेन स्कार्सिटी जाताले वॉटर टँकर धांवताले कोण तरी घागरी घेवन येताले दिसताले दिस इयर हॅव यू सीन आमी टँकर म्हणटा ते 90% काडले आतां उरल्या ते ओन्ली म्हणजे काय इमर्जन्सी म्हणून टँकर वापरतात टँकर खंयच वापरना इमर्जन्सी 90% टँकर पयले आशिल्ले न्ही समज 100 टँकर आसले आमी 90 काडून उडयले 10 सोडल्या अशे परिस्थिती हाडला आसतना आमकां वॉटर स्कार्सिटी मेळना आनी आमी जे पळय फाटी हें घेतलें न्ही जुनाच्या 16 तारखेर पसून सांगलें आनी 2 म्हयने पसून उदक उरतलें अशे परिस्थितीन आसतना परत पसून आमचे कडल्यान जें जाय आमी पळोवपाकूच जाय कॅरिंग कॅपेसिटी वॉट गोवा बट इन टर्म्स ऑफ वॉटर वी वील नेवर म्हणजे कशें हें जावचें ना प्रॉब्लम वी वील एडवायज दी पंचायत टू इन्फॉर्म इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जावपाक दिनात ना जर जाय जाल्यार आमकां आमचें कॅल्कुलेशनूच करपाक मेळना आमकां प्लॅन करपाक जाय न्ही फॉर नेक्स्ट 5 years कितले MLD प्लांट आमकां नवे हाडपाक जाय उदक मेळपाक जाय काडीत रावले आनी अकस्मात जर तांकां एक कायदो आयलो आनी मागीर तांकां कनेक्शन दी म्हणलें जर जायत एकदम आमकां चड मेळटा पेडणे तोरशा वाठारांतले शेटयेवाड्यार चोरयेची घडणूक उक्ताडार आयल्या थळावो डेकोरेशन व्यावसायिक प्रकाश शेट्टी हांच्या डेकोरेशनाच्या गुदावांत अनवळख्या चोरांनी प्रवेश करून सुमार 2 लाखांचे सामान फारायले ह्या प्रकारा खातीर वाठारांतल्या व्यावसायिकां मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां पुलिसांनी रातच्या वेळार गस्त वाडोवची अशी मागणी आतां लोक करपाक लागल्यात जे राती शॉप फोडून ते मंडपाचें सामान स्पिकर स्पॉट लायटींग सिरियली अशें खुबशें म्हाजें सामान राती गाडी लावन भरून घेवन गेले तेन्ना म्हाका तेन्ना म्हटल्यार 1.5 लाखाचें लुकसाण जाल्लें आसा आनी पुलिसांनी येवन पंचनामो केल्लो आसा रितसर कारवाई तेंच्यांनी करता म्हणून म्हाका आश्वासन दिलां तशी कारवाई करची आनी म्हाजें सामान जें काय आसा तें म्हाका तें मेळोवन दिवचे प्रयत्न करचे अशी म्हाजी एक मागणी आनी म्हाजो हो धंदो आयज 20 वर्सां मी करता डेकोरेशनाचो मंडपाचो ह्या धंद्यारच मी म्हाजें जिवन जगयता आनी म्हाका कांय धंदो ना प्रकाश बाब तुमचो कोणाचेर दुबाव डावट आतां दुबाव कसो म्हाका कळटा तर कोणी हेच्या आदी पयलीं म्हाजी बॅटरीकय चोरून येयली लोकल कोणी आसा शकता ना जाल्यार कोणी भायले येवन अशें जाणा जाल्ले शिवाय कोण वचो येवन चोरी करचो ना कित्याक ताका इतकी खबर नासतली म्हाजें कसलें सामान काय कशें डायरेक्ट गाडी हाडून लायली म्हणटा तो जाणा जाल्लोच आसतलो धंद्यात बी कोणा दुश्मनी अशें दुश्मनीचे दुश्मनी अशी काय ना म्हाजी कोणी काय करूंक ना. कोणाच्या काय दुश्मनी अशी म्हाजी कोणाच वांगडा ना पोलिसांनी कितें सांगलां पोलिसांनी सांगला आतां आमी चवकशी करता आनी मागीर तुका हें करता वायटूच जालें आतां जावपाचें न्हू हेच्या फुडें आतां शॉपां हांवें चवथीचो आतां सिजनूय न्हू ताका लागून मातशें आमच्या आनी एक म्हाजी म्हणणें कितें आसा पोलिसांनी हाडून तेजें रावणूय मारपाचें पेट्रोलिंग करपाचें पेट्रोलिंग करपाचें तेंच्यांनी गांवांनी तें पेट्रोलिंग करपाचें आनी तशें जाल्यार आमच्या पंचायतीन सुद्दां आमी कॅमेरा लायल्या जंक्शनां आसा तर आमी कॅमेरा लायल्या तशें तुमी एप्लिकेशन बी दिल्ल्या पुलीस स्टेशनार पेट्रोलिंगाचें बी हय दिला आमी अशें फाटीं एकदां जाल्लें करपाचें गोंयांत जावपी वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचो DPR फुडले 4 म्हयन्यांत तयार जातलो अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली ह्या प्रकल्पा खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान 100% निधी मेळचो म्हणून गोंय सरकार यत्न करता येरादारीची कोयणी कमी करप पर्यटनाक चालना दिवप आनी रोजगाराच्यो नव्यो संदी निर्माण करप अशे ह्या प्रकल्पाचे मुखेल उद्देश आशिल्ल्याचे मंत्र्यान स्पश्ट केलें Second project we are taking up is water metro project. The central for this project, the central support is confirmed. The Honorable Union Minister for Ports and Shipping and Waterways, Sri Sarbananda Sonowal, has personally declared his full assistance from the center for this project. This shows the strong commitment of the central government towards Goa.
The first phase is being taken up under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and with the support from the Honorable Prime Minister. We have successfully expedited the project and brought it into the first phase. Few days back, आमचे Honorable Chief Minister declare केले while he was in Delhi. He met the Honorable Prime Minister and put forth our proposal for this water metro. And quickly the Honorable Prime Minister approved this project and advised to take it in the first phase. Now the feasibility for this is being done. The two teams from KMRL have visited, stayed here, made all these feasibility studies, and then it was placed before us, and we have taken this project with the center. The DPR work is now started. The second stage of DPR, detailed project report, has officially commenced under the dynamic leadership of Shri Loknath Behraji. The initial routes in the first phase are 9 connecting routes initially selected for across the Goa's major river stretches. As you all know that the timeline for this DPR is expected to be completed within 4 months' time. The water metro will be an eco-friendly, affordable and time-saving mode of transport. फुडल्या 4 दिसां खातीर गोंयांत व्हड पावस पडपाची शिटकावणी आसा. हवामान खात्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर 28 ते 31 जुलय मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. ह्या काळात साबार सुवातींनी गोग्यांनी पावस पडटलो. पावसाक वादळी वाऱ्याचोय सांगात मेळपाची शक्यताय आसा. लोकांक सादुरतायेचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. भौशीक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी 7 कोटी रुपयांच्या सिटी इल्युमिनेशन प्रकल्पाची घोषणा केल्या. ह्या प्रकल्पांतर्गत मडगांव नगरपालिका गार्डनात सजावटीच्यो लायटी, सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि मॉडर्न लायटिंग सिस्टम बसयतले. तशेंच आखे आणि शिरवोळे वाठारांतले मुखेल रस्ते आणि मैदानांचेर हायमास लायटी बसयतले अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें. पयलीं हांव गार्डनाचे फूल एस्टिमेट टेंडर जाल्लें तें अप्रूव जालां. वर्क ऑर्डर दिल्या. जे कितें इलेक्ट्रिकल्स म्हणटा ताका काम पडलां तें आतां तो हळू स्टार्ट करतलो. तातूंत भितर ग्लो गार्डन म्हणजे वेगवेगळे एनिमल्स ग्लो जावपाचें एक नवो कन्सेप्ट आमी इंट्रोड्यूस केला. तातूंत भितर सगळे गार्डन आमी कॅमेरांनी कवर करता. कितले कडेन आयडेंटिफाय सध्या फूल मडगांवचे प्रोजेक्ट गार्डनाचो कितलो ना गार्डनाचो सेपरेट असो ना. फूल मडगांवचो आमी प्रोजेक्ट केला. तातूंत भितर गार्डन इन्क्लूड तांकां प्रेझेंटेशन प्रेझेंटेशन घेतलं तेन्ना कळटलें तुमी जाल्यार तुमी पळया. कॉस्ट कितलो तेजो? कॉस्ट टोटल कॉस्ट फूल सिटीचो 7 crores. तातूंत भितर हायमास येतात, आखे आमचे ग्राउंड आहा ते ग्राउंड येतात, शिरोड्या ग्राउंड आहा तो ग्राउंड इल्युमिनेशन येतात. वेगवेगळे सायजीचे फूल मास्ट आसात. आणि हे फूल गार्डन ग्रो गार्डन केला आणि ताका कॅमेरा बिमेरा सगळें येता. ग्रो गार्डन ग्रो म्हणजे वेगवेगळे एनिमल्स. टायगर तो तुका लायटीचो टायगर भायर खूब कडेन ना. केरळा आनी काही ग्रो गार्डन ताणें केला, महाराष्ट्रान केला. तेंच एक्झॅक्टली हांवें पळयलें. प्रोजेक्ट खंय आसा असो? खूब कडेन ना. एक खूब कडेन तुमकां जातकीर कळटलें तें. राजकीय फुडारी आणि बरे मागप्यांच्या हजेरेत काणकोणचे आमदार आणि मंत्री रमेश तवडकर हांचो वाडदीस सोमारा राती उमेदीर मनयलो. वाडदिसा निमतान मंत्री तवडकराक मुख्यमंत्री आणि भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षा सयत हेर मंत्री आणि आमदारांनी परबी भेटयली. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपात 30 सुवात्यो जिखून येतलो. तातूंत मंत्री रमेश तवडकराचो व्हडलो वांटो आसतलो अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. सत्तावीसान 30 करपाची जबाबदारी आसा.
त्या तिसाच्या हातून भितर रमेश तवडकराचो व्हडलो वांटो आसतलो की खंयच कोणतीच जावपाक जायना, 28 जावपाक जायना. हे तिसाचे 32 जाल्यार कशें येता. ही ताका आयज हांव कितलें वाडदिवसा दिसा विनवणी करपाक आयला आनी विनवणीच करची पडटा नाल्यार हांव मागपाक आयला शब्द मातसो अशें रिटर्न गिफ्ट मागपाक आयला. हांवें तुका विश केला 27 30 जातले पयलीं तेन्ना आमी एकमेकाक सगळे आमी विश करुया, असोच व्हडलो उत्सव धबालो करुया. आनी म्हणून आयच्या दिसा तुज्या आयच्या वाडदिवसाच्या दिवसा तुजें हें हास्य हें अशेंच कांय उरचें. तुका साथ दितना बरोबर साथ दिवपी जर बायल मेळ्ळे पळय ती सविता तवडकर, ती खरें म्हटल्यार चड कश्ट ती काडटा. पण राजकारण हे समाजकारणा खातीर आसा, राजकारण हे लोकां खातीर आसा, राजकारण हे अडलेल्या नडलेल्या खातीर आसा आणि राजकारण हे समाजाच्या शेवटच्या मनशा खातीर आसा. म्हणून आम्ही राजकारण करता. भारतीय जनता पार्टीचे राजकारण हे स्वतः खातीर केन्नाच ना. तुम्ही काढून पळयात भारतीय जनता पार्टीचो खंयचोय राजकारणी तुम्ही काढून पळयात. त्यांनी जर राजकारण केलं असत जाल्यार समाजाच्या अडलेल्या नडलेल्या खातीर राजकारण केला, समाजाच्या शेवटच्या मनशा खातीर राजकारण केला. आम्ही जे म्हणटा की अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय तंतोतंत ह्या 3 तत्वांचेर पार्टी खातीर आमचें राजकारण जातलें. अंत्योदय म्हणजे समाजातलो शेवटचो मनीस ज्याच्या खातीर घर ना ताका घर दिले, ज्याच्या खातीर टॉयलेट ना ताका टॉयलेट दिलो, ज्याच्या खातीर शिक्षणाची सोय ना ताका शिक्षणाची सोय दिलो. मागीर तो खंयच्याय समाजातलो आसूं दी, खंयच्याय धर्मातलो आसूं दी किंवा खंयच्याय गांवांतलो आसूं दी हे पळोवंक ना. पण ताच्या खातीर जी गरज आसा ती गरज दिवपाचें काम हे अंत्योदय तत्वाचेर केलें. म्हणून आमी म्हणटा अंत्योदय आणि सर्वोदय. सर्वोदय आणि शेवटी जे ग्रामोदय आमी म्हणटा. आणि ग्रामोदय फाटल्याच थोड्या दिसाच्या पयलीं तंटामुक्त गाव आसचो ही संकल्पना तांच्याच एका कार्यक्रमांतल्यान तांच्यांनी सोडली. आणि आपलो गाव सुद्धा कशा पद्दतीन तो ग्रामोदय जावपाक शकता हो विशय तांच्यांनी लोकांच्या मुखार मांडलो. हांव तसो पळोवंक वचत जाल्यार सराक 2002तल्यान हांव लागच्यान फॉलो करता. ताचें काम खूब हांव लागच्यान पळयता. किंवा समाजांतल्या आमी म्हणटा एखाद्या बारीकशा घरात जन्मान आयल्या उपरांत आपल्याक जाल्ले कश्ट दुसऱ्याक जावचे न्ही हो ध्यास घेवन तांच्यांनी कंटिन्युअसली हे काम केलें. कोणी विचार करूंक नासतलो की सर एका ल्हानशा परिस्थितीत जन्माक येवन हेज्या व्हडल्या उच्च पदाचेर पावतलो हो कोणी विचारूय करूंक नासतलो. पण ताची धडपड, ताची तळमळ आणि ताची कळकळ जी समाजा खातीर काम करपाची आसली तीच ताका ह्या पदाचेर पावपाक शकली. हांव ताचें मना पासून अभिनंदन करता. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयर कोमरपंत. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आशिल्ल्याचो दावो करीत आमदार विरेश बोरकार हांणी बंद केल्ले पक्षाचे पाटो पणजी वाठारांतले कार्यालय अजय खोलकार आनी ताच्या समर्थकांनी उक्ते करीत आमदार बोरकाराक पक्षांतल्यान बडतर्फ केलो. मात खोलकाराच्या बडतर्फीच्या आदेशाक बोरकारान पुरायपणान दुर्लक्ष केला. आपूण आरजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी ही कारवाय अवैध आशिल्ल्याचे आमदार बोरकारान स्पश्ट केले. ताका लागून आतां परतून आरजेपीचो अंतर्गत वाद अदीक तीव्र जावपाची शक्यताय आसा. फाटल्या कांय म्हयन्यासावन आरजेपीत सुरू आशिल्ले अंतर्गत वाद अजूनय चालूच आसा. आमदार विरेश बोरकाराचेर टिका करीत मनोज परब हांणी अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिला उपरांत पक्षात बोरकार आनी अजय खोलकार, विश्वेश नायक अशे 2 गट तयार जाले. दोनूय गटां कडल्यान एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करप चालूच आसा. कांय दिसा पयलीं विरेश बोरकारान स्वता आरजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आशिल्ल्याचे सांगीत पक्षाचे कार्यालय बंद केल्ले. कार्यालयांतली म्हत्वाची कागदपत्रां, वांगड्यांचे नोंदणी बूक, आर्थीक नोंदणी आनी हेर म्हत्वाची कागदपत्रां सुरक्षीत दवरपा खातीर कार्यालय बंद केले आसून आपल्या परवानगे बगर कार्यालयांत प्रवेश करपाक मेळचो ना असो आदेश जारी केल्लो. मात खोलकार आनी ताच्या समर्थकांनी सोमारा कार्यालय उगडले. धन्या कडेन चर्चा करून आनी कायदेशीर सल्लो घेवन कार्यालय उक्ते केल्ल्याचे खोलकारान स्पश्ट केल्ले. ते उपरांत सोमारा राती सरचिटणीस विश्वेश नायक आनी आमदार विरेश बोरकाराक पक्षांतल्यान बडतर्फ केल्ल्याचो आदेश जारी केलो. आतांच आम्ही एक प्रेस रिलीज केला आणि सोशल मिडिया पेजीचेर आम्ही आमचे डिटेल्स जे घातलेले आसा आणि विरेश बोरकाराक तेजे ऑफिशियल ईमेल आयडीसून आणि आमच्या पार्टीच्या ईमेल आयडीसून ताका आमी ईमेल केल्ली आसा. विरेश बोरकार आयजच्यान आमचो पार्टीचो मेंबर ना म्हणून पार्टीन हे आयज आमचे जनरल सेक्रेटरी आयज अनावन्स केल्ले आसा. हे डिसिजन जे आसा जे टर्मिनेशन ऑफ विरेश बोरकर एज अ पार्टी मेंबर हे पार्टीचे कॉन्स्टिट्यूशन आसा, पार्टीची डिसिप्लिनरी कमिटी आसा तेज्या आधार धरून आणि कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे आमी घेतलेली आसा. तेका केन्ना आमी सपोज नोटीस धाडली त्याची 5 रिमांयडर्स केन्ना धाडले आणि त्यांनी कितें कितें केला स्टेप वायज तेमी 3 पेजीचेर बरयल्ले आसा. सगळ्या लोकांक सांगता आयसून तो पार्टीचो MLA म्हणून ना, पार्टीचो मेंबर म्हणून ना. सो तेजे कितें स्टेटमेंट्स येता, तेजे कितें सर्क्युलर्स येता, ऑर्डर्स येता ते पार्टीचो ऑफिशियल नासचे ना. सो पार्टीचो मेंबर म्हणून तेका आमी काडलेलो आसा. आता तरी विरेश बोरकाराक एक फायनल मेसेज की आम्ही कालूच सांगले की एंड गेम ही
स्टार्ट जाल्ली आसा आनी आयज तुमकां एक लास्ट विरेश बोरकार सांगता आतां तरी हॅप्पी जा कित्याक तुवें मुद्दम कॉन्स्पिरसी केल्ली भुरग्यांचे सॅक्रिफायस वाट लावपाक आनी जो मनोज परब आमचो जो पार्टीचो प्रेसिडेंट आसलो पयलींचो ताका भायर काडपाची तुवें कॉन्स्पिरसी केल्ली कित्याक तुका दुसरे पार्टीन जॉयन जावपाक जाय आसलें आतां तूं फ्री आसा हॅप्पी आसा जा कोण खंय जॉयन जावपाचो आहा तो काँग्रेसीन वयता तूं वच बीजेपीन वयता तूं वच तूं हॅप्पीली जॉयन जा मात पार्टी आतां एक युनायटेड फोर्स जावन एक वांगडा वचून जशें काल भुरग्यांनी सांगलां सगळे आमी वयतले आनी तेंचोय आमी इमोशन्स आयकून हे डिसिजन घेतले आनी खूब एक डिस्कशन जाले खूब ताका आमी टायम दिलो ऑलमोस्ट 3-4 म्हयने ताका टायम दिलो 5 रिमायंडर्स दिले इतली व्हडली कॉन्स्पिरसी केली तेणी पार्टी स्प्लीट करपाची पार्टी टेक ओवर करपाची मनोजाक रिजायन दिवपाक लावपाचो हो एकमेव कारण आसलो आनी ताका सांगता की आतां तरी खुश हॅप्पी जा आनी ही पार्टी जी आतां फुडें आमी चलयतले ते आमचे ऑफिस बेरर्स जाल्यार मेंबर्स जावन आनी युनायटेडली जे फुडले इलेक्शन्स आहा ते कॉन्टेस्ट करतले बट लोकांक सांगता विरेश बोरकर हो पार्टीचो मेंबर ना. मजगती हे विशीं जेन्ना गोमंतक टीव्हीन आमदार विरेश बोरकारा कडेन संपर्क साधलो जाल्यार आमदार विरेश बोरकारान सांगले आपल्याक बडतर्फ करपाचो आदेश बेकायदेशीर आसा. आरजेपीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ह्या नात्यान विश्वेश नायकाक आपूण ह्यान आदी पक्षांतल्यान निलंबीत केल्ले ते खातीर आपल्या विशीं जारी केल्लो बडतर्फीचो आदेश अवैध आसा अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगले. मजगती हे विशीं पक्षाचो वांगडी लुसियो रॉन्कन हांणी प्रतिक्रिया दिल्या ती आयकात. जे आयज घडलां तें म्हाका दिसता आमचे इंडियन पॉलिटिक्सान हे हिस्ट्रीन पयले फावट अशें जालां की अ स्टेट जनरल सेक्रेटरी इज टर्मिनेटींग अ नॅशनल प्रेसिडेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. हेजेर कितें लिगल बायंडींग आहा ते आमकां पळोवचें पडटलें एक्चुली आयज आसपाचे गजाली कित्याक एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेव्होल्युशन गोवन्स पार्टी which is with the Election Commission of India जे रजिस्टर जाला तितून जनरल सेक्रेटरी हो पावर ना nor does the state president have the power to terminate the national president of the political party जो जावन आसा विरेश बोरकर. Now Viresh Borkar being the national president of Revolutionary Guns Party which is in the constitution which is registered with the Election Commission of India, so looks like there is no legal binding for this notice आणि actually आसपाची गजाल कित्याक जेन्ना हे नोटीस सर्व जाली सायन कोणें मारली ती जनरल सेक्रेटरीन मारली एक मिटींग जाल्ली CECची मिटींग जाल्ली एनिवेज कितें आसूं फर्स्ट ऑफ ऑल both the office bearers the treasurer Ajay Kolkar and the general secretary Vishwesh Naik, they are both under suspension and that too under the order of the national president Viresh Borkar. So on what hunच्या आधारार हे टर्मिनेशन काडटा ते आमकां पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मन की बात हो खंयच्याच दृश्टीन राजकीय भाशणाचो कार्यक्रम न्ही हो फक्त लोक आनी लोकांच्यो गजाली लोकांमेरेन पावोवपाचो कार्यक्रम जावन आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. विकास भी और विरासत भी ह्या तत्वाचेर देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतली संस्कृताय आनी परंपरा ह्या कार्यावळींतल्यान देशा मुखार दवरतात. सांखळे मन की बात कार्यावळी उपरांत मुख्यमंत्री सावंतान विद्यार्थ्यां वांगडा संवाद साधलो. दिसाक 30 मिनटांनी ताच्यापेक्षा चड मिनटां आमच्या मोबायलाच्या स्क्रिनीचेर आमी घालयता पण तेतूंतल्यान कितली इन्फॉर्मेशन आमकां गरज आसलेली आमी घेता हें म्हाका खबर ना. पण तुमी म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की सगळ्या जाणांक दर म्हयन्याच्या शेवटच्या आयतारा मन की बात हो कार्यक्रम जाता आनी तुमची 30 मिनटां ही जर तुमी मन की बात हो आयकपाक सिन्सियरली जर दिली आसत जाल्यार त्या कार्यक्रमांतल्यान आमच्या सभोवताल म्हणजे पुराय देशात कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत कितें घडटा म्हणजे विकास बी और विरासत बी म्हणजेच आमची असलेली हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आणि फर्दर डेव्हलपमेंट हे कितें जाता हेजें इन्फॉर्मेशन आमकां अर्ध्याच वरांतल्यान मेळूंक शकता आनी खूब बरी इन्फॉर्मेशन जेका आमी म्हणटा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज म्हणजे आतां पर्यंत ज्यो केन्ना आमी आयकूंक ना अशा पद्दतीच्यो स्टोरीज ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमकां आयकूंक मेळटा. म्हणून हांवें म्हटलें मन की बात ही पॉलिटिकल स्पीच न्ही ही पॉलिसी आनी हेडलायन करपा खातीर ठरिल्लो कार्यक्रम न्ही
हो लोकांचो कार्यक्रम, लोकां विशीं उलोवपाचो कार्यक्रम. तुम्ही प्रत्येक एपिसोड जर पळयशात जाल्यार तितून प्रत्येकाची स्टोरी जी आसा ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आपल्या भाशणांतल्यान किंवा मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान सांगला. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार ते डायरेक्टली लोकांकडे डायरेक्टली कनेक्ट करता. एकाय कार्यक्रमात केन्नाच राजकारण हो विशय आसचो ना. प्रत्येक कार्यक्रमाचो विशय जो आसतलो हो तांच्यांनी प्रत्येक फावटी म्हणजे लोकां मदली स्ट्रेंथ कितें, क्रिएटिविटी कितें, म्हणजे हे आमच्या देशांतल्या लोकां मदीं आसा हें तांच्यांनी डिस्कस केलां. तुमकां इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर आमी जर पळयत जाल्यार आमचो पुराय देश म्हणजे कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत तुम्ही प्रत्येक जर राज्यांत वचत जाल्यार तेची भाशा वेगळी आसा, प्रत्येक राज्यांतलो वेश वेगळो आसा, प्रत्येक राज्यांतले जेवण वेगळें आसा. पण मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान हे सगळें तुमकां पळोवपाकूय मेळटा, तुमकां अणभवपाक मेळटा, तुमकां थंय कितें जाता रिसंटली हें ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमकां सदोदीत हें आयकपाक मेळटा, पळोवपाक मेळटा. गोंयच्या नागरिकांनी आपल्या बोरवेलांची संबंधित प्रशासनाकडेन बेगोबेग नोंदणी करून घेवचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. नोंदणी करूंक ना जाल्यार संबंधितांक दंड घालतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. आमटाणे वाठारांत पंप हाऊस प्रकल्पाचे उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयलो. आम्ही हल्लीच लोकांक म्हणजे सगळ्या जाणांनी वॉटर कन्झर्वेशन करचे हाजेर आमी भर दिता. आनी जितक्या लोकांनी बोरवेल जे मारल्या 100% बोरवेल मारलेल्या लोकांनी म्हणजे वॉटर कन्झर्वेशन करप हे तांकां कंपल्सरी केल्लें आसा. त्या खातीर हांव पब्लिकली सांगपाक सोदतां, जर बोरवेल तुमी मारला पयलीं रजिस्टर्ड जर तो करूंक ना जाल्यार आतां तो करून घेवचो, अदरवायज बीग फायन पडटली. आणि ती फायनीचोच विषय ना, पण बोरवेल मारलेल्यांनी वॉटर कन्झर्वेशन करप हे ताच्या खातीर कंपल्सरी आसा. आणि बऱ्या आणि गुड बऱ्या टॅक्निकेन आपले इंजिनियर घेवन समजून सांगता की व्हेरी सिंपल मेथडींतल्यान त्यांनी जाता तितकें उदक परत म्हणजे ती रिफील करपा खातीर बोरवेल हें उदक परत जमनीत वचप हें गरजेचें आसा, जेणे करून उदक ताका कंटिन्युअसली मेळत रावतलें. अशा पद्दतीचे आमकां रिचार्ज करप हे गरजेचें आसा. कारण त्याचो जर आमी विचार केलो ना जाल्यार इन फ्युचर आमकां उदक मेळूंक शकचें ना. म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी त्यांनी कॅच द रेन आसूनी, वॉटर कन्झर्वेशन आसूनी किंवा वॉटर बंधारे आसूनी हाज्या सारकिल्यो विविध योजना सुरवात केल्या. त्याच धर्तीचेर आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या वतीन बंधाऱ्या बांदून उदीक अडोवपाचें आसूनी कॅच द रेन ह्या स्किमीच्या सकयल आमच्या WRDच्या वतीन आमी पावसाचें उदक हाडून ते जमनीक जिरोवपा खातीर आसूनी किंवा रिचार्ज ऑफ द बोरवेल हे आसूनी हे आमी कार्यक्रम सुरवात केला. टी टाइम खबरां हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. आमचो विघ्नहर्ता बेगीनूच येता. ताच्या आगमनान सगळ्यांक सुख समृद्धी आणि वरदान प्राप्ती ही जातलीच. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ श्रीस्थळ काणकोण घेऊन आयला खासा देणगी कुपनां. फक्त 500 रुपयाच्या देणगी कुपनाचेर तुम्ही जिखपाक शकतात 18 लाख रुपया. त्या भायर दुसरे इनाम 10 लाख, तिसरे इनाम 5 लाख रुपया आणि हेर जायती आकर्षक इनामां आणि रोकड रुपया तशेंच भांगराच्या स्वरुपान खासा इनामां दवरली. या देणगी कुपनाचो ड्रॉ 22 सप्टेंबर सांजेच्या 4:30 वरांचेर जातलो. तर तुम्ही वाट कोणाची पळयतात? आयजूच तुमचे देणगी कुपन घेवचे आणि बाप्पाच्या आशीर्वादान तुमचे भाग्य सदाकाळा खातीर उजवाडवचे. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो